प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो विसवोर वोड 7 ते 10 पर्यंत। लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 7 to 10। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तुमचे मदें कोण एका मनशाक एक चाकर आसा म्हूण समजात। शेत कोसून व मेंढरां चोरून तो चाकर परत घरा येता तेन्ना चल वेगी आनी जेवणाक बस अशें ताका दोनी म्हणटलो काय? हाचे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाय पियेसोर पेंगटाक कास मारून मेजाचें काम कर आनी मागीर तूं खा पिये अशें तो म्हणचो ना काय? आपणे सांगलेली कामां चाकरान केली देखून दोनयांक चाकराचो उपकार आसतलो काय? तशेंच तुमकां सांगलेलें तितलें केल्या उपरांत तुमी म्हणत चालती बेश्टी चाकोर आमी, आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळला। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आपल्या शिसां कडेन उलयतालो आनी बाबणीनो तो तांकां एका चाकराचो कितें कायदो तो ह्या शिवर्तमानान तांकां सांगतलो। आनी बाबणीनो जेजू एक वोपार न्हय पूण एक उदाहरण घालता। म्हणटा एक मनीस आपल्या चाकराक जेन्ना शेतान धाडटा आनी तो चाकर आख्खो दिसभर काम करता आनी पोत्तून येता थकोन, त्या वेळार ताजो सायब हो ताजो पात्रांव ताका म्हणटा बॉस तूं थकलाय, म्हाका हांव तुका जेवण करता, तूं जेवण खा पयलें अशें म्हणटा काय? ना, तो त्या चाकराक म्हणटा ये म्हाका जेवण घाल, म्हाका पयलें जेवण दी आनी हांव खाल्या उपरांत तेन्ना तूं वच आनी तुजें जेवण खा। आनी बाबडे शेकी हें सगळें सांगल्या उपरांत जेजू म्हणटा आमी ह्या चाकरा भाशेन आसपाक जाय आनी तो म्हणटा चालती बेश्टी चाकोर आमी, आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळला। बाबणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान येयलो 2000 वर्सां पयलीं, ताणें आमकां जे भाशेन ताणें आयज शिकयलां ह्या शिवर्तमानान तेंच ताणें केलें आनी ताणें एका चाकराचो रूप घेवन देव तो पूण तो चाकराचो रूप घेवन ह्या संवसारान ताणें चाकरा भाशेन आमची चाकरी केली। आनी बाबणीनो, जो कोण देवाच्या राज्यान भितर सोदता, जेजूक आपलो सोमी दिवान सरमंडार मानता, खरेपणी तो आपूण क्रिस्तांव म्हणटा, भावार्थी म्हणटा, तो आतां एका चाकराच्या रुपान दुसऱ्यांची चाकरी करता। पूण आमच्या संवसारान कितें घडटा भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो जो कोण एक व्हडलो पात्रांव जाता, एक मॅनेजर जाता, एक व्हडलो मिनिस्टर जाता, ताका व्हडली पदवी मेळटा, ताका खूब चाकर आसतात, तांकां सांगतात हें कर तें कर आनी ते फकत थंयसर भायल्यान व्हडलो दबाजो करतात। आनी ही वस्त आतां इग्रोज मातेनूय आमकां दिश्टी पडटा। जितले आमी आमचें पोजिशन इग्रोज मातेन वाडटा, आमी आतां चाकराक चाकर जावचे सोतेक आतां आमी दुसऱ्यांची चाकरी करच्या सोतेक आमी आतां दुसरो लोक आमकां चाकरी करता। पळय बाबणीनो, जें घडटा आमीच पळोवया। आमी कशे भाशेन आमच्या धर्माच्या लिडरांक, आमी जे लोक आमी व्हडले पाद्री आहात, व्हडले बीस साहेब आहात, तांकां व्हडले पोजिशन आमचे, तांकां आमी कशे भाशेन वागता। आमी तांकां आमी ल्हान म्हणून आमी तांची चाकरी करता, आमी तांकां कितें सांगितलें आमी धांवता। पूण खरें म्हणल्यार जो कोण देवाच्या राज्यान आसा, जो कोण देवाच्या राज्यान भितर सोदता, तो एक चाकर जाता। म्हणून जितलो तो वयर वता तितलो तो चाकर जाता, दुसऱ्यांची चाकरी करता, दुसऱ्यांक सेवा करता। आनी भाव भयणीनो, आमकां आयचें शिवर्तमान जें आमी आयकलां ताजी सजमणी आमकां खरेपणी मेळत जाल्यार आमकां कळोन येतलें कोण देवाच्या राज्यान भितर आसा आनी कोण भायर आसा। कित्याक जितली आमी चाकरी करता, जितली आमी सेवा करता, दुसऱ्यांचो आदार करता, आमी आमचें पोजिशन कितें आहा तें व्हड ल्हान तें आमी पळयना, पूण आमकां ज्या भाशेन जेजून ह्या संवसारान चाकरी केल्ली तो म्हणटा मनशाच्या पुताक जागो पासून ना आपली तकली धरपाक, सुकण्यांक घरा वचपाक जागो आहा, खोल्यांक एक खोल आसा, पूण मनशाच्या पुताक जागो ना आपली तकली धरपाक।
त्या भाशेन जेजून आमची चाकरी केली जेन्ना ह्या संवसारान येयलो. आयज बाबणो आमी आमकांच विचारुया, आमी फकत आमची खोशेची वाट सोडूंक तयार ना. आमचीच खोशेची वाट पळयता. आमचेच पोजिशन वाडोवपाक आमी पळयता. दुसऱ्यांक आमी चाकोर कोत्ता आनी आमी सजमता की आमी देवाच्या राज्यान आसा म्हणून, आमकां क्रिस्तांव नांव आहा म्हणून, आमी इगोर्जेक येता म्हणून आमी सजमता आमी क्रिस्तांव म्हणून. पूण आयज बाबणीनो देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आयचें शिवर्तन आमकां सांगता आमी खरेपणी चाकरा भाशेन जियोवपाक गरजेचें. जितले आमी चाकरा भाशेन जियेता आनी दुसऱ्यांची चाकरी कोत्ता देवाचें उतर पाडून, एक दीस आमी एक म्हणटा ते भाशेन आमकां देव एक पोजिशन दितलो, आमकां दुसऱ्यांचें राज चलोवपाक दितलो. पूण तितले म्हणसर तो ये पर्यंत आमी एका चाकराच्या रुपान चाकोर जावन आमी आमचें जिवीत सारूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.